Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. शिरगाव हांगासर उपेंद्र गांवकर याचे प्राणघातक त्याच्यात घरातल्या पुतण्याक म्हणजे प्रज्योत गांवकर यांनी केल्लो अशी कागाळ म्हणून काल प्रज्योत गांवकराच्या विरोधात उपेंद्र गांवकर यांच्यानी बिचोली पोलिसांना कंप्लेंट दिली हा या हितून प्रज्योत गांवकर सध्या बिचोली पोलिसांनी अटक केली आहे. त्या 8:30 सुमार जेन्ना हांव गाडी पार्क करतालो आमच्या ज्या ठिकाणी घराच्या लागींच थंयसर 100 मिटरांनी थंय म्हाका गाडी पार्क करतकूच म्हाज्या एका चुलत भावाची चेडा म्हणजे पुतण्याचो फोन येयलो गिरीश गांवकर की खंय आसा आमी शिरगांव तेणी काणून फोन आनी कोणाक दिलो तर तेजोच भाव तो शिरीश गांवकर प्रज्योत गांवकर तेणी हांव फोन करतकूच तो फोनाचेर गाडी दिवपाक प्रॉमिस केलो तेणी आनी कितें कितें लागलो कितें म्हणपाक तूं आत्तां घरा यो म्हणून ताबडतोब हांव घरा गेलो मुगो थंय आमचे ती खळें आसता पळय हांगान थंय पावले दोगूय भाव थंयसर हां आनी हेज्या हातीन ती बंदूक आसली लांब ती रानडुकरां मारता पळय तसली तेणी मारली एक भुंय मारना बरोबर ती म्हाज्या सायडीकसून गेली ती वचून भिंतीक लागली तेच्याच भिंतीक लागली मागीर दुसरी जेन्ना तो मारपाक कोणाच करून लागलो तेन्ना हांवें धरली घट तेका घट धरतकूच थंय मातशी आमची झटापट जाली तितल्यान ते दोगूय जाण उठून भितर गेले कितें तरी हाडपाक तोच तितलो हे घेतलो हांवें चान्स आनी हांव भायर येयलो रस्त्यार येवन हांवें म्हाका लिफ्ट मेळ्ळी कोणाची स्कुटी ती घेवन हांव मागीर बिचोले येयलो. हे मारली आणि दार मोडले सगळे आणि भितर सगळ्यांक म्हाका सोदूंक लागलो हांव ना जाली न्हू ना म्हणटा कोणी मागीर भायर येयलो तेका चुलत देराचें चेडूं आहा तेंगेर गेलो तेका म्हणलें तुका पिपी कितें दाखयता तेका व्हरून ती खंयली ते भियाले तो चुलते कडेन गेले आपले पयलीं म्हणूंक लागलो हो म्हाका पिपी म्हणटा आपली हेजी कितें केलां अशें म्हणूंक लागलो आनी मागीर तितल्यान मागीर हो पुलीस गेले भायर कोण हांव ना ती पळयले म्हाका सगळे तेणी उक्ते केले बाथरूम बिथरूम सगळे रूम पळयले. प्रुडंट मीडिया सिद्धार्थ कांबळे.